संधी मेळ्ळी ना जर जायत जाल्यार खूप फावटी हांव येतालो आनी प्रेक्षकांक बसतालो. आयज हांगा सन्मानीत जावपाचो तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान म्हाका संधी मेळिल्ली आसा. सुंदर अशा गितांची सुरवात आमी पळयली. आमच्या बालभवनाच्या सगळ्या भुरग्यांनी ह्या प्रसंगाचेर गीत रचयले आणि ते सुंदर रित्या आमच्या सगळ्यांपर्यंत पावयले. हांव तांच्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता. जी गितां आयज हांगा सादर जाली ती सुंदर आमकां स्फूर्तीदायक, चेतनादायक, प्रेरणादायक अशी आसात. आणि आमच्यो सगळ्यो पूर्वजांच्यो यादी तांची वीरता ही आयज आमकां सगळ्या मुखार आमी मांडटात. खूप बरें दिसता की ज्या शूरवीरांनी आमच्या भुंयेचेर हे परकीय पावल लागतकच ज्या वेळार 1510 सांगत अशे हे जे पाय पुर्तुगीजांचे ह्या भुंयेचेर लागले आणि त्याच्या नंतर अत्याचार जावपाक लागले, धर्मांतरां जावपाक लागली, इन्क्विजिशन जावपाक लागले, आमच्या भावांच्यो कत्तल जावपाक लागले. धर्मांतरा खातीर हात कातरो खामा सारक्यार करून आमचे हात करून करपाक लागले. हजारो लोकांच्या समोर आमच्या महिलांचेर अत्याचार जावपाक लागले. आमच्या तोंडांतल्यान सांगपा सारक्यो लय गजाली त्या वेळाचेर घडपाक लागल्यो आणि तातूंतल्यान धर्मांतर जावपाक लागले. पूण हे दुश्ट पायल जेन्ना कुंकळीन पावले तेन्ना आमचे ह्या भावांनी ताका विरोध केलो. पयले सुवातेर 5 जाणांचे तांणी कत्तल केली आणि समजवता म्हणून आपण असोळ्या किल्ल्याचेर तांकां आमचे 16 शूर महावीर गांवकारांक वेले. ते गांवकार कोण किंग नाशिल्ले, ते राजा नाशिल्ले, ते योद्धे नाशिल्ले, ते निशस्त्र आशिल्ले. ते तांच्या ह्या वागड्याक खंय तरी हो अत्याचार थांबतलो. आमी रक्त सांडनासतना ह्या भुंयेक आमची भूंय स्वतंत्रताय मेळटली म्हणून ते बाबडे गेले आणि तांकां ती कत्तल केली. आणि त्या कत्तल केली जाल्यार पासून ताच्या नंतर दिसतालें की ती कत्तल केल्या नंतर हे सगळे इन्क्विजिशनाक फेवरेबल जातले. पण ती कत्तल आमच्या सगळ्यांचे रक्त उसळून उठले आणि तेन्नाच्यान पोर्तुगीजांक प्रकार असो विरोध जावपाक लागलो. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्याही पयलीं म्हणजे साधारणतः 90 वर्सां पयलीं हे शूरवीरांनी आपले समर्पण ह्या भुंये खातीर केले, ह्या राष्ट्रा खातीर केले, ह्या मातये खातीर केले. म्हणूनच आयज मागीर छत्रपती शिवाजी महाराजान या असोळण्याच्या धडेर बेतलान भितर एक प्रमुख जिल्ह्याचेर बेतून फोर्ट उबारलो आणि ती टेहळणी पुरूच केले. आणि त्याच्या नंतर इतिहास खबर आसा इन्क्विजिशन काय प्रमाणात थांबले. आमची देवळां मोडली, आमच्यो मूर्ती पळोवन गेल्यो. पण तरी आसतना सगळे गोंयकार एकठांय जावन 400-450 वर्सांचो अत्याचार सोसून न्ही आमी आमचे गोंयकारांचे गोंयकारपण साबादीत दवरले. आमचो धर्म आमी वाचयलो, आमची देवळां आमची वाचयली, आमच्यो मूर्ती आमी चोरून व्हरून म्हणजे पाल्यान भितर लिपून दवरल्यो. पूण आमची संस्कृताय आमी बिगडपाक दिले ना. आणि 1961 ज्या वेळार स्वतंत्र जाले, मुक्ती मेळ्ळी, आमी 14 वर्सां फाटल्यान मुक्त जाले या कॉलोनियल रुणांतल्यान. पण तरी आसतना आयज आमकां अभिमान आसा. सबसिक्वेंट सगळी सरकारां जाली, त्या सरकार सगळ्यांचे योगदान आसा. गोंय आज फुडारलेले राज्य आयज म्हणून मुखार वता. म्हणून ज्या मातये खातीर, ज्या धर्मा खातीर या योद्ध्यांनी तांणी आपलं सर्वस्व अर्पण केले. म्हाका ह्या वेळार अटल बिहारी वाजपेयींची ती कविता याद जाता. भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, तो राष्ट्र जीता जागता राष्ट्र पुरुष है. हिमालय उसका मस्तक है और कश्मीर उसका चिराग. ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये चंदन की भूमि है. इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है, इसका पल पल हमारे लिए त्रिकाल है, इसके बुन बुन हमारे लिए गंगाजल है. हम भारत माँ के लिए मरेंगे, लड़ेंगे. हम भारत माँ के लिए मरेंगे और मरने के बाद भी अगर हमारी चिता और हमारी अस्थियां जब गंगा के पवित्र जल में बहती है, कान लगाकर सुन लो उस पवित्र पानी को, एक ही आवाज निकलेगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय. हे अटल बिहारी वाजपेयी कदाचित हाचे स्मरण जावचें म्हणून केले आसतले हे आसा. आमी समजून घेवपाक जाय की आमची जी पूर्वज कोण आसात हे जर आमी शोध लायलो जर जायत जाल्यार हाचेर केन्नाय दुसरे मत येवचें ना. जर खरोखरच आमच्या भुरग्यां भितर आमचो इतिहास पावपाक जाय जर जायत हाची अत्यंत गरज आसा. आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आमकां कसलेच प्रकारचे गोंयान भितर तांडव करनासतना सगळ्यांच्या संमतीन जावपी, सगळ्यांच्या
म्हणजे मतान वचून सगळ्यांच्या मान्य अशें आशिल्लो इतिहास आमकां सादर करपाक जाय. त्या खातीर कांय वेळार आमकां आमच्या मनाचेर ताबत वचचो पडटलो. फक्त राजकारण करपा खातीर पेटोवन उडोवपाक जायना. अश्यो गोश्टी आमी फाटीं दवरून सगळ्यांच्या ह्या सन्मानाचो दीस आसा, त्यांचे शौर्य आसा, ते मुखार येवपा खातीर काम करूया. चड वेळ घेना. आयज गोंय प्रगत जायत आसा आनी भारत देश प्रगत जाता तो आमी पळयतात. आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदींचे आमी पळयतात की नव भारत जो आयज आमी पळयतात तो उदयाक येवपाक लागले आसा. जे देश आमचे दोळे वाटारून आमकां आपल्या कब्जान भितर दवरपाक पळयताले त्या देशाक आमी आयज सडेतोड नजर लावन तांच्या प्रत्येक ऍक्शनाक आमी प्रति ऍक्शन करतात. आयज आमी पळयतले की वर्ल्डान भितर केन्नाय खंय पीस जावपाक जाय जर जायत आमचे ह्या देशा कडेन पळयतात. एक विश्वगुरू म्हणून भारताचो निर्णय कितें आसतलो, इंडियाज ओपिनियन कितें आसतले, भारताच्या पंतप्रधानाचे ओपिनियन कितें आसतले. एक वटच्यान देश आमचो विश्वगुरू म्हणटात, दुसरे वटच्यान नरेंद्र मोदी साधारण 36 देशांनी सर्वोच्च पुरस्कार दिला म्हणजेच सर्वमान्य विश्व नेता करपासारखे. म्हणूनच तांचे जे निर्णय आसात आयज आमी पळयताले की आमचे जेन्ना युद्ध जाताली तेन्ना आमकां परकीय देशा कडच्यान शस्त्र सामुग्री, आर्म्स, एम्युनिशन, फायटिंग एअरक्राफ्ट ही आमकां हाडची पडटाली. आयज आमी पळयतात की मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया. इतिहास आमचो तुमचो आज जी मागणी इतली वर्सां आशिल्ली त्या वेळार चिफ्टन मेमोरियल ट्रस्टाची वांगडी जावं प्राउड कुंकळकार तो एक डिमांड आशिल्लो आनी हो डिमांड जेन्ना आमी पयलेच एज एन आमदार विरोधी पक्ष नेतो नाशिल्लो एज एन आमदार हे पयलेच ह्याच इतिहासीक दिसाक 15 जुलय पयलेच 4 वर्सां आदी आमी विधानसभेत जेन्ना मांडलेले त्या वेळार युनेनिमसली सगळे आमदारांनी सुभाष फळदेसाई तेजेर उलयलो कुंकळकाराचो इतिहास आनी हो रिवोल्ट. आज जेन्ना आमी म्हणटा चिफ्टन अपरायझिंग त्याच पद्दतीन कुंकळींग रिवोल्ट हिस्ट्री बुकान हाडपाक जाय प्रयत्न केले. हांव देव बरें करूं म्हणटा पयले सुवातेर सगळे 40 आमदारांक मुखेलमंत्रीक त्या वेळार हे खूप खूप गरजेचे आशिल्ले. भुरग्यांक इतिहास हिस्ट्री जे आमचे पुर्वजांन केलेले आहे खास करून आमचे महान सोळाय चिफ्टन जी हिस्ट्री त्यांनी केलेली आसा. द फर्स्ट रिवोल्ट दिस इवन इन एशिया. जरी तर आमी इतिहास पळयल्यार इन दी इयर 1857 ह्या वर्साक सेपोज म्युटिनी जाली. They say this is the first war of independence in India. But the Chieftain Memorial Revolt or the Chieftain Revolt was almost more than 274 years. 1st August 1920 जेन्ना आमचे महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मुवमेंट म्हणून उलो मारलो. खूप इतिहास आसा. बट इफ यू लुक रफली मोर देन 270 ऑड इयर्स एक उलो मारलो कुंकळकारान अगेन्स्ट द डिक्टेटोरियल पोर्चुगीज रेजीम, अगेन्स्ट द डिग्री. कुंकळकाराच्या रोगतान क्रांतिकारी लोक ओपिनियन पोलाच्या दिसाक गोंय सांबाळपाक जी दोतोर जॅक सिकेरान गोंयभर जेन्ना भोंवले आमचे प्राउड शाबूबाब देसाय जोड पेटयली गोंयभर भोंवलो जाल्यार गोंय आज एक डिस्ट्रिक्ट आसपाची इतले आमचे फ्रीडम फायटर भाव आसा. खूप अभिमान दिसता तुमचो आमदार जावपाक उलोवपाक. आज हिंगा भुरगीं आसा भुरग्यांक हांव सांगपाक सोदता की आमी विजिलंट रावपाक जाय.
आज जे पळे गोंयच विरुद्ध आज गोंयांत जे पण चलता जायते ऑपोजिशनाचे चलता द वे इट इज प्रोजेक्टेड that land is for sale, Goa is for sale. आज आमचे मध्ये आम्ही एक डेमोक्रेटिक कंट्री आमच्या संविधानात बरयलेले हक फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हे आमकां ह्या दिसाक खूप खूप गरजेचे भुरग्यांक आमचे जे सुटके झुजारी जे फ्रीडम फायटर आशिल्ले आज जे गोंयांत चलता त्या वेळार जे चलताले आणि एक लिबरल गोंय म्हणून सदांच कुंकळचो गांव जावं क्रिस्तांव भाव हिंदू भाव मुस्लीम भाव एकठांय रावन आख्खे गोंयभर सदांच उलयता कुंकळी भाव सदांच मुखार सरता म्हणून तो एक फिल्म रिलीज जावपाक जाय आमचे मंत्री हिंगा आसा सुभाष फळदेसाय म्हाका दिसता he should also look into this. Last year before last, he spoke about the film. ही खूप खूप गरजेचे आमचो इतिहास जो पण आसा हो इतिहास लोकांक कळपाक जाय भुरग्यांक कळपाक जाय नो डाउट त्याच पद्दतीन तुमकां हांव सांगपाक सोदतां म्हज्या मोगाळ भावाचो भणीचो की सदांच हांव आभारी तुमच्या आशिर्वादात आम्ही आमदार झाले तुमच्या आशीर्वादात विरोधी पक्ष नेते झाले आणि आज इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप ऑपोजिशन ऑल्सो हॅज टू बी वायब्रंट आणि विरोधी पक्ष नेते म्हणून गोवा फर्स्ट गोंयचे प्रश्न ज्या पद्धतीन आज गोंयांत एक डिवायड चलता ज्या पद्धतीन म्हाका दिसता ऑपोजिशनाचो वॉइस जो पण आसा हे कटेल करपाचे प्रयत्न आसा आमचे फामाद हिरदीन बाब रिबेलोन जे इनफ इज इनफ म्हणून गोंयभर एक क्रांती पेटयलेली आसा आमकांय दिसता जे चार्टर आसा ते सरकारान पुराय करपाक जाय कित्याक दीस इज इन गोवाज इंटरेस्ट पूण तेन्ना एक किल्लो आसलो त्या किल्ल्यांक ते कापून दिले आणि सादे गेले कांय तात्यार ना कांय ना आणि त्या 16 जाणांची हत्या केली तितून एक पळून गेलो म्हणतो पूण तेच फाटल्यान कोंकळकार वगैरे रावलो ना अशेंच वगैरे रावलो ना तेणें कितें करपाचें केलें खूब केलें पूण कितें जालां आतां पळय हे आमची ही इतिहास जालें आमी आतां 63 आमचें मंत्रालय चालू जालें त्यांचे कडेन मागणी घातल्यो हे कामां इतिहासाचो तुमी उजवाड हाडाय कोणेंच हाडना पूण आज 6 वर्स जाली सीएम प्रमोद सावंत तेजे कडेन आमचो कुंकळेचो MLA युरी आलेमांव हेणे तो प्रश्न घातलो ही हिस्ट्री येवपाक जाय म्हणून आनी तेणें मानून घेतले आनी सगळ्या असेंब्लीच्या मनशांनी 40 जाणांनी तांकां हे केलो तेका दिलो आनी तेका लागून आज कोंकणीन सांगता भशेन 9वेच्या आनी 11वेच्या हितून तुमकां भुरग्यांक शिकोवंक मेळटा आमी जेन्ना आसताले तेन्ना आमी सदमाळी ही काणी कितें हें काय म्हणून आमी सदमाळी लोक सांगत थंयसरलें वाघ येयलो कल येयलो वाघ सिंह पळोवन गेलो असलें पूण तें आत ना आतां तुमकां बुकाचेर मेळटलें तुमकां सदमतले तुमकां आनी हेजे फुडें सांगपाक आमकां गरजूच ना आनी हो एक आमकां युरी आलेमांव मेळ्ळो पळय अरे हांव तेका कंप्लेन करपा सारकी तेका सीएम एकदम बरो आहा फाटल्या दिसान तेका 7 प्रोजेक्ट दिले आनी त्या प्रोजेक्टाक म्हाका आपयलो हांवें थोडे करून 2 उतर उलयली हांव व्हडलें उलयत म्हणून आनी तो ते आतां प्रोजेक्ट चालू करता थोडे जर जातले हिंगा हे 16 महानायकाचे पुतळे आसतले त्या भायर हॉस्पिटल हे ते खूब तेजे येवजण आसतले आनी म्हाका पुराय खबर आहा हो युरी आलेमांव 100% करतलो कित्याक तेजे म्हाका हें कळटा जेन्ना जेन्ना तो असेंब्ली उबो रावता तेन्ना कितले जाणटीपणान तो थिंग उलयता जाणवायकारी बेश्टें अशें न्हू फारा खूब अभिमान दिसता आनी म्हाका आनी अभिमान दिसता आमच्या कोंकणीचो MLA आनी ऑपोजिशन लिडर म्हणून तुमकां देखून आमी
तुमी चड वेळ घेना कित्याक जायत जाण उलोवपा आहाय आनी हांव तर उलोवचें तितलो व्हडलो हें म्हळ्यार पडना म्हणजे कितें मनांतलें आसलें तुमी सांगलां आनीक हें सांगून आनी एक भुरग्यांक मॅसेज दिता तुम्ही जायत स्कुलांतले भुरगे येयल्यार तुमचो सन्मान जातलो जावंक जायो तुम्ही शिकत रावाय सांगता तुमकां फाटफुडें चोवपा नाका शिकत मागीर स्पोर्ट्साक हितून तुमी फुडें वचाय आवय बापूय तुमकां साथ दितलो तेजे बारार फुडें तुमी मोठे जातले व्हडले व्हडले ऑफिसर जातले व्हडले व्हडले जुईज जातले व्हडले व्हडले पॉलिटिशियन जातले पूण तुमकां मागीर तुमकां एकूच सांगान दिसता जे तुमी अवस्था आसतले ते कडेन तुमचे बरें कोण कामय करूं येताय तांकां बरे भशेन सांगून तेंची कामां सुटार करून धाडची कळ्ळें नाजाल्यार फाल्यां परयो आयोऱ्यो आतां खूब कडेन आयकूं येता काम पयशे दिना जाल्यार काम जायना म्हणून तें तुमी करूंक जावची ना तुमकां सराव लागतलो आनी तुमचें कठीणाई म्हाका पुराय खबर आहा अशें म्हणून आनी एक फावटी सगळीं तुमकां मानेस्तीक येयिल्ल्यान सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा दोन करा खातीर